सनबर्नाचेर जो हायकोर्टाचो ऑर्डर आयली ताजेर ती ऑर्डर नेमकी कितें ताजे परिणाम कितें हें समजून घेवया आनी दुसरें अजून हे कांय जाण पास सोदतात सो तो दुसरो भाग. सो Joel, I'll start with you. When you read that order, a very strong indictment, what are the biggest takeaways and what administration needs to do now post that order? See, I will not go into the details of the order. Order म्हणल्यार एक सारी आसा की last year what was held, they said it was completely illegal. पहिले स्वादेक. पण Pramod, every year this is happening. Why this is happening is a matter of concern. आणि every time अशे जे पहिलेच परमिशना कोण म्हणटा परमिशना दिवंक ना दिला and finally it goes to court intervenes. पण तेंच सर्कल कंटिन्यू जाता. Every year we are going through the same circle. Now the question right now is about Sunburn जातलेंच म्हणून आता जालें न्हू क्लियर 28, 29, 30th, 31st तरी जावचें ना. बट द लार्जर बेनिफीट आता प्रश्न आयलो तसो की वेदर इट वील बेनिफीट गोवा इन सम वे वेन वी आर एट द पीक ऑफ हांवें लास्ट टायम हांवें तशेंच म्हणिल्लें की वेदर सनबर्न इज गोइंग टू बेनिफीट गोवा in any way, you know, and हे जाल्लो की whether the local populace which is there, you know, local stakeholders, are they going to benefit or are they going to lose business because of sunburn? If they are going to lose business for sunburn, then आमकां कसलो फायदो तेजो sunburnaचो? So आता entire focus from the court ruling court and खूब गजाली काडल्या हे जावचें न्हू sound 10 o'clock बंद जावचो, then this officials of environment pollution control board and आमचे दुसरे authorities have to be present at the scene, monitor sound, ते सगळे गजाली बरे आसा. पण whether compliance will be followed and if not, what are the consequences? Every time when the court, there is a breach of court orders, what is happening? कोण action घेता मागीर तेजेर? And who are the people who are responsible for this? So आमी हे आयकोपाक प्रमोद बरें दिसता की कोर्टान अशें सांगलें तशें सांगलें. The order will translate from paper to the actual ground. Yeah, that is very disheartening when you see not only sunburn, in so many other cases कोर्टाची ऑर्डर बरी आसता की अरे हांकां सारकें कोर्टान झोडून काडलें. पण finally what happens is we are coming back to the same thing. Court order should not be an academic exercise. It should translate into action. Yeah, very true. किशोर, आमी ताणें दर वर्सात सनबर्न नांवाचो एक उत्सव जाला आनी त्या उत्सवाचे पयलीं आमगे किजिलां आसता पळय गांवांनी बिवांनी खूब फावटी कसल्या उत्सवाच्या टायमाचे पयलीं की 2 ग्रुपां मदीं किजिलां जातात, मागीर मातशी तुगेली हमरी तुमरी जाता आनी मागीर कोण कोण कोर्टां वतात. अशें हें एक सनबर्नाचें एक मॉडर्न उत्सवाचें स्वरूप जालां सद्या आनी तुमच्या शेजराकूच तो. सो तुका चड कांय विचारना, तूं डायरेक्ट सांग म्हाका. प्रमोद, हे म्हणजे एक वार्षिक किजील जाल्लेलें आसा सनबर्न. म्हणजे तूं जर फाटली म्हणजे सनबर्न सुरू जाल्ल्या पासून आतां मेरेन तूं जर पळयशीत, डिसेंबर म्हयनो सुरू जालो काय हे सनबर्नाचे किजील सुरू जाता. आतां जशें जोयलान सांगलें तशें की कोर्ट जेन्ना वेगवेगळ्या गजालींचो आस्पाव घेता, अभ्यास करता आनी एक डिसिजन दिता. आतां एक कोर्टान डिसिजन दिलें ते फाटल्या वर्सा जो सनबर्न जालो तो इल्लिगल. आतां इल्लिगल जर तो जालो जाल्यार ताका परमिशन कोणी दिल्लें? परमिशन दिल्लें परमिशन दिवं ना जाल्यार तो कसो जालो? हेचेर कोण अकाउंटेबल प्रमोद? म्हणजे हेचेर मिनिस्टर अकाउंटेबल ना किंवा आमदार अकाउंटेबल ना, पूण जेन्ना परमिशनाचो प्रोसेस चलता ताका एक ऑथॉरिटी आसता न्हू परमिशन दिवपी, ब्युरोक्रेटीक एक्सरसाइज आसता. आतां मेरेन कितल्या जाणांक शोकॉज नोटीस गेली किंवा कितल्या जाणांचेर कारवाय जाली की फाटल्या वर्साचो सनबर्न जालो तो इल्लिगल म्हणून कोर्टान जर थारायला जाल्यार तो जालो कसो, कोणी परमीट केलो, हांचेर कितें कारवाय जाल्या? कारवाय जावंक ना. दुसरी गजाल आनी एक म्हत्वाची, तुमी 28 ते 30 मेरेन ताका परमिशन दिलें, पूण सनबर्नाच्या वेबसायटीचेर किंवा तांच्या पोर्टलाचेर जशें गोवन वार्तान बातमी हाडली अजूनही 31 तारखेक सनबर्न आसा म्हणून आहा. काल सांजे मेरेन आशिल्लें. म्हणजे मिडियान हे सगळे सांगून छापून घेवन सुद्दां दनपारच्यान मिडियान बोवाळ केलो, मागीर लिडर ओपोजिशन पार्टीनी बोवाळ केलो, ताजे उपरांत ते गायब जाले. अदरवायज काल दनपार मेरेन चालू आशिल्लें. म्हणजे कोर्टाच्या डिसिजना उपरांतूय जेन्ना आयोजक अशा पद्दतीन इतले बेफिकीर 31 तारखेक परमिशन नसतना त्यांच्या पोर्टलाचेर ते रावप, कोणाचे खुस्तार कोणाच्या खुस्तार, हो खुस्त आसा न्हू प्रमोद, हो खूब इम्पॉर्टंट. कारण हो खुस्त जेन्ना मनीस व्हडल्या व्हडल्या पॉलिटिशियनांक विकत घेतात पळय, विकत घेतल्या उपरांत
जो मनीस विकत घेता त्याच्या हेतून जे एक हें चलता एक मस्ती म्हणटात ताका मद ताका सारको शब्द गोंयचो म्हणटा तो मद जो मद असता पळय तो मद हो ह्या प्रकारांतल्यान आमकां दिसून येता पांडुरंग व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न म्हाका तो खूब बरो दिसलो तो पॉयंट की इल्लिगलिटी जाली हें आज कोर्ट सांगता कोर्टान तर सगळें पॉयंट बाय पॉयंट खंय खंय इल्लिगलिटी जाली ते नमूद केलां वॉट इज द गॅरंटी की ज्या मनशांनी पोरूं ही सो कॉल्ड इल्लिगल परमिशन्स दिल्ली त्याच मनशांनी ओनू सन्मानाक परमिशन दिलें ना त्याच मनशान दिल्ले आसपाक शकतात बरोबर बरोबर कारण ते डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन जे आसता म्हणजे ते जिल्हा प्रशासन जे आसता तेच ऑफिसर असतात करेक्ट ते कधी वेगळे नसता आणि मेन हे जे दिवपी जे असतं परमिशन ते जिल्हा प्रशासन डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन जो असतं तो सो पयली फावट म्हाका दिसता की आमी कोर्टाक थँक्यू म्हणपाक जाय गोंयकारांनी की प्रमोद 2007 सुरू जाल्लो सनबर्न 15 मेरेन गोंयांत जालो मागीर कांय वर्सां पुण्याक जालो परत बॅक टू गोवा आयलो खंयच्याच सरकारान ताका केन्नाच जाप विचारूंक ना की तुमी बाबा टिकेटी विकता कशो जागो फिक्स जावच्या पयलीं तुमकां जागो दिलो कोणी भाड्यान तुमी परमिशनां घेतली फायर ब्रिगेड पुलीस कोणाची घेतली परमिशनां कांय ना तरी तुमी 5-6 म्हयने पयलीं टिकेटी विकता मिडिया हेजेर बरयता ऑपोजिशन हेजेर बोवाळ घालता पूण फाटल्या 15 वर्सांन केन्नाच सनबर्नवाल्यांक सरकारान जाप विचारूंक ना की तुमी हे अशें इल्लिगल कित्याक करतात काय म्हणून तुमकां करपाक जाय तुमी परमिशन घेवपाक जाय सो ही इल्लिगलिटी चलत आयिल्ली आनी प्रमोद आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 27 म्हणजे स्टेज बी घालून कोट्यांनी रुपया खर्च करून स्टेज बी घालप आनी त्या एरियन सगळ्यांक ती जी बॅरिकेड्स बी आसता ताका कोट्यांनी रुपया खर्च एक 2 लाख रुपया अशें न्ही ते 1-2 कोटी बीन न्ही क्रोड्स ऑफ रुपीज नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलचे डीजेस जे असतात ते सगळे लायनअप जातात त्यांची सगळी बुकिंग सगळी ठरता हे सगळें जाता आनी 27 डिसेंबराक परमिशन तांकां मेळटा ही आमच्या गोंयची हिस्ट्री सो म्हाका दिसता कोर्टाक आमी सगळ्यांनी थँक्यू म्हणपाचें की कोर्टान पयली फावट सांगलां की एक अशी कमिटी तयार करा एक असो सिस्टम तयार करा जी सिस्टम हेज्या फुडें असल्या सगळ्या मोठ्या इव्हेंटाची जे प्रपोजल्स आसा ती अप्रूव करतली आनी जबाबदारी हाडून जशें आमी उलयता ते डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेटर जो आसता जिल्हाधिकारी जो आसा कलेक्टर तेचेर सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस SP आनी मेंबर सेक्रेटरी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी डेप्युटी कलेक्टर कन्सर्न एरियाचो ह्या लोकांक जशें आमी उलयला इतकी वर्सां त्याच लोकांक कोर्टान पॉलिटिकल कोड ना भितर ह्याच 4 लोकांक हाडलेले आसा तेंच्या अंडर सब कमिटी जातल्यो हेज्या फुडें आनी हेज्या फुडें ह्या इव्हेंटाक परमिशन म्हाका दिसता हेज्या फुडले जे आसा न्ही ते लिगल प्रोसेसान बरें जातलें अशी आमी अपेक्षा दवरया कारण कोर्टाचो वॉच आसा तेजेर हाज्या पयलीं जे इल्लिगलिटी जाल्यो म्हणजे कोर्टान म्हटलें की फाटल्या वर्सा तो इल्लिगल जालो एक परमिशन दिलें म्हणून खरें म्हटल्यार सरकार काय करचो ना ह्या विशयाचेर कारण आपल्याच पांयार कोण फातर भरून घेतलो सो कोर्टानच समजा डायरेक्शन दिल्लें की फाटल्या वर्सा जे कोण रिस्पॉन्सिबल आहा ताचेर कितें तरी एक्शन घे म्हणून जाल्यार ती जावपाची पूण जाला सगळ्यांक कोर्टान सांगलें न्ही की फाटल्या वर्सा जें घडलें तें इल्लिगल म्हणून जालें तें सगळ्यांक कळ्ळें आमकां इल्लिगल म्हणून पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेवचो ना आनी कोण कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवचो ना जबाबदारी अशें म्हाका दिसता